I-33. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नवी आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाल बहिणी बाबनो जेसून आपलो वावर ह्या संवसारान कोत्ता आसतना कोणाकूच भिये नासतना तो फुडें वचत रावलो. आमच्या जिवितांत उदीक करून कोश्ट आडकोळी मोदें कोणाक भिये नासतना पूण देवाचेर पात येवंक आमचो बाबार्थ फुडें व्हरूंक आमकां आदारांनी करपा ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी पवित्रतेंत आमी वाडो घेता आसतना आमच्या पातकांची आमी दोग धरया. सगलीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बासोत भाग्योन सुद्दां साकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सास्तांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आनी गरजो बापा मुखार आमी दवरया. उदीक करून एमीस आमी वेलयतात. आपलो वाडदीस संभ्रमता रायझल फेर्नांडीस. तेच भाशेन मागोंक लायला. आपलो वाडदीस संभ्रमता अमिरा क्रूज. तेच भाशेन आमचे फिरगोशेन वावर करतली सस्टा जर्मिना वाज. ती आपलो आयज वाडदीस संभ्रमता. तो तिचे पासत आमी मागुया. सोमेस्तां पासत मागता आसतना हेरी जी कोण आपणाचो वाडदीस संभ्रमतात तांचे पासत आमी मागुया. उदीक करून जी पिडेंत आसा दुयेंत आसा तांकांय बरी भलायकी आमी मागुया. देवा आमच्या बापा मनशाची सोडवण तूं निरंतरी करताय. तर ह्या काळार उदीक भरपूर करपीन तुजे पोरशेक तूं दादोशी करताय. तुजे हे विचून काडलेले पोरशेचेर प्रसन्न जावन तुजी दोयाळ दिसका आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मोची आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रासवड चलयता सास्तांच्या सास्तांक. आमेन. एजिकियल प्रवाद्याचे पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा.
इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यान थंयची तांकां भायर काडटलो. जोडी मोळी शिंपडल्यान तांकां जमा करतलो आनी आपल्या काशा देशांत पोतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी तीं दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवाची बुजवण करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी वो दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी तीं बोसटोवची नात. तांणी जायते फावटी म्हाका नाकारला. तातूंतली हांव तांकां निवाडटलो, तांकां नितळ करतलो. तीं जातली म्हजी पोरजां आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्यो याज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे पोरमोणे चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत तीं जियेतलीं. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं थंय जियेतलीं सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. ताचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणांक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मोदें सदांकाल म्हजे पवित्र बिराड करतलो. ताचे वयर म्हजें तिकांत करतलो. हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरजां. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें तिकान आसतलें तेन्ना राष्ट्राक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र कोत्ता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचे उतरे हे आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सगळीं आनी एकदां म्हणया, गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिपडायलोलो तोच तांकां जमा करता. जसो गवळी शेळ्याक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब: गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराची उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब: गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक कुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो. तांकां बुजवण दितलो. तांची दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलीं. जबाब: गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसोच सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुमची सगळीं पातकां जाळून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. जुबामा पोरमोणे येशू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून केल्लें तें पळोवन मारियेशी आयिल्ले देवांतल्यान जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो.
पूण तांच्या भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवाशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच परम याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा भरली. ताणें म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी आतां कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमची देव मंदिराचो आनी आमच्या परजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस परजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजनात. हें ताणें आपल्याच मनांतल्यान म्हणलें ना, पूण त्या वर्सा परम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू परजे पासत मरचो आसा आनी न्हयच परजे पासत, पूण देवाची आयस पयस शिपडलेल्या भुरग्यांक जमा करूंक एकूच करचें पासत. त्या दिसा जावन ताका जिबेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवनासलो, पूण थंयसरलो भायर सरून ओरण्या लागीं आसलोल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत आनी थंय आपल्या शिसां बाराबर रावलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांतावन जेरुसलेमाक गेलो. तीं जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रदेशावनी बाबनो, ही काणी तुमी जायते फावटी आयकल्या आसतली आनी जायते फावटी ह्या काणयेचेर आमी नियाळ केलो आसतलो, पूण आयच्या दिसा परतून आनी एकदां ती आमी काणी आयकुया. ती काणी हे भाशेन. एक फावटी एका शेतकारा लागीं एक घोडो आसलेलो आनी ह्या शेतकारा लागीं घोडो आसतना सगलो लोक ताका वाखाणटालो, तुजो घोडो काय बरो दिसता, सोबीत आसा, बरो वावर कोत्ता. पूण एक दिसा ह्या शेतकाराचो हो घोडो रानांत वेता आनी वचोन नाच जाता. हें पळोवन लोक येता आनी ताका बुजवण दिवन म्हणटा, काय बरो घोडो तुजो आसलोलो, तुज्या बाराबर सांगाता, तुका सगलो सांगात दितालो, पूण तुका सोडून गेलो. आनी ह्या वेळार ताका ती बुजवण दिवंक सोदतालीं. पूण ह्या वेळार ह्या मनशान म्हणलें, गूड लक बॅड लक, हू नोज. आनी हें म्हणून ताणें म्हणलें, म्हाका व्हडलो फरक पडना. पूण कांय दिसा उपरांत जेन्ना हो घोडो जो रानांत गेल्लो तो पोत्तूंत येता आनी पोत्तूंत येता आसतना बाराबर आनीक जायत्या घोड्यांक घेवन येता, जायते दुसरे रानवटी घोड्यांक घेवन येता. आनी हें पळोवन लोक सगलो अजाप जाता. पोत्तून ताच्या घरा येता आनी म्हणटा, कितलें व्हडलें भाग तुका, सगलो एक घोडो गेल्लो आनी तुका आनीक कितलेच घोडे मेळ्ळे. ह्याय वेळार हो मनीस म्हणटा, गूड लक बॅड लक, हू नोज. आनी उपरांत आपलें जिवीत ताणटा. तेच भाशेन फुडें वेता आसतना जेन्ना ताचो पूत, ह्या शेतकाराचो पूत एक रानवटी घोड्याचेर बसता आनी पयळ मारता आसतना हो रानवटी घोडो ह्या चेड्याक उडयता आनी उडोवन चेड्याचो पांय जोखमी जाता, फ्रॅक्चर जाता. हेंय पळोवन जायतो लोक पोत्तून येता, शेजारी पोत्तून येतात आनी म्हणटात, दुखाची गजाल, आमी तुका बुजवण दिवंक आयल्या, तुज्या पुताक अशें कित्याक फावो जालें? आनी त्याय वेळार हो मनीस म्हणटा, गूड लक बॅड लक, हू नोज. उपरांत पोत्तून आपलें जिवीत ताणटा. कांय दिसा उपरांत जेन्ना राजाक एक झूज करचें आसता, त्या वेळार हो राजा सगल्या गांवांनी पोरजेक वो तरणाट्या भुरग्यांक आपोवंक धाडटा. आतां ह्या गांवांत पावतच सगळे तरणे भुरगे आसतात तांकां झुजांक वेंचून काडटा. पूण ह्या शेतकाराच्या पुताक व्हरनात, कारण ताचो पांय जोखमी जाल्लो. ह्याय वेळार जायतो लोक ताच्या घरा येवन म्हणटात, कितलें भाग तुका, तुजो पूत झुजाक वचूंक ना. आनी ह्याय वेळार हो मनीस म्हणटा, गूड लक बॅड लक, हू नोज. प्रदूशा भयणी बाबनो, आमच्याय जिवितान गूड लक आनी बॅड लक केन्ना येता तो आमी नकळोत. पूण ज्या मनान तूं जियेताय, देवाचेर विस्वास दवरून जियेताय, त्या वेळार जिवितान सगलें बेस बरें जाता. जेजून आपल्या जिवितांत ह्याच भावनांनी भरून आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. ताणें दुसरें आनी कांयच पळोवंक ना, पूण बापाची येवजण, बापाचें काम जें आसलोलें तो तें करीत वेतालो. हेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतात. जायत्या जाणांनी जेजूचेर विस्वास दवरलो, कारण ज्यो खुणा तो कोत्तालो ते पळोवन तांच्यांनी तांचो बाबार जागोवलो आनी हें जागोवन तीं जेजू सोशी ओडोन येतालीं.
पूण दुसऱ्या वद्दांत आमी पळयतात जुदेव फारिझेव आसात, जे धर्मशास्त्री आसात, ते जेजू आयज दवरूंक सोदतात आनी ते पासून आयज ते मेवतात आनी म्हणटात आमी आतां कितें करचें, आमी ओगेंच रावचें, जेजू खुणा कोत्ता, हे सगळीं विस्मितां कोत्ता, लोक ताच्या फाटल्यान गेल्यार रोमी अधिकारी आमकां धांवडायतले, आमचेर जुलूमशाही कोत्तले, आमचेर देव मंदिरां मोडटले. एके तरेन ते भियेतात, कारण तांच्या ह्या वेळार तांकां कठीण परिस्थितीन ते सांपडलेले आसा. आनी तांचे मदलो आयज क्याफास म्हणटा सगल्यांक मोरचे परस एकलोच मेल्यार अदीक बरो. अदीक करून हो बाकीत कोत्ता, जेजू मेल्यार सोमेस्तांक सोडवण जातली, पूण तो आपल्याच वस्तूंक हें म्हणना, पूण हे बाकीता वरवीं तो देवाची उतर ह्या शब्दान तो जिवंक सोदता. प्रत्यक्षा भयणी बाबूनो, उपरांत आमी जाणात जेजू उक्टेपणी भोवंक सोदिनासलो, कित्याक काय ताका धरून ते दोरीत म्हण. पूण उपरांत जेजू ह्या पास्कांचे पोरबेक येतलो येवचो ना लोक विचारता एकामेकाक, पूण जेजू उक्टेपणी ते पोरबेक येता. कित्या पासून देवाची राज विस्तारूंक, देवाची फुडलो वावर फुडें व्हरूंक. प्रत्यक्षा भयणी बाबूनो, आयज असलेच भावनांनी भरून आमचें जिवीत आमी फुडें वतात काय. कठीण परिस्थितींत आमी जायते फावटी देवाची येतात, बरीं आसतात ते वेळार आमी देवाक जायते फावटी विसरतात, पूण आयज देवाचें उतर आमकां उगडास कोत्ता. आमचें मिसांव ह्या संवसारांत देवाचें राज विस्तारूंक. जेजून आपणाक जाय म्हूण ह्या संवसारांत ताणें येवंक ना, पूण बापाची येवजण ताच्या जिवितांत आसलोली ती पुर्ती करूंक तो ह्या संवसारांत आयलो. आनी कोश्ट मरण पासून तो सोसूंक तयार जालो. देवान आपलें राज विस्तारूंक सोमेस्तांक एकवटांक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां तेंच जाहीर केल्लें आसा. इजिकेल प्रवादी म्हणटा आतां तुमी अरोण्यांत आसात, अरोण्यांत तुमी शिपडलोलीं आसात, सगल्याक तुमी शिपडल्यात, पूण तुमचो देव येता आनी तुमकां सगल्यांक एकठांय कोत्तलो, तुमकां पोत्तून आपणा शिवरतलो. जसो एक गोवळी आपल्या शेळयांक राखता तेच भाशेन देव आमकां राखता. प्रत्यक्षा भयणी बाबूनो, देव आम्हा सोमेस्तांक राखता. कांय फावटी आमच्या जिवितांत सगलें बेस बरें वयचें ना, सगलें तुका सरळ बरेंपण मेळचें ना. थोडे फावटी काटे मेवतले, थोडे फावटी कोश्टूय पडटले, पूण ह्या दोनी वाटांनी जेन्ना आमचें जिवीत आमी ताणटात देवा मुखार आमी खात्रेची जातात. आयच्या दिसा ह्या नियाळांतल्यान आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता त्या वेळार देवाची येवजण विचून काडूंक आमचें मिसांव ह्या संवसारांत 2 दिसांचें अदीक करून बापाशी पावपाचें हें मनान धरून आमची पावलां मारूंक आदारांनी करपा मागून घेवया. C38. मोशे भाव भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर पदवीदार आनी सास्तांचो देवा, तुज्या नांवाक उत्सारूंक पवित्र स्नान घेतलोल्या नव्या जिवीत दिवंक सास्तांच्या जिविताक तूं तयार कोत्ताय. तुज्या साकरांची दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांक अंतरेकून सुफोळ कर आनी तूंच आमच्या पातकां धुवन काडून दवर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सस्तांचे देवा सोर खाली आनी सोर आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निठीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कोस्ता मोन्ना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची न्हीद केली आनी आपली पदवी पाकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोस मरोन सोसूंक पेटच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासोद समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान देन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत पातकांचे बोगसोळे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशा बसोत तें वारोतोलें हें मोशा उगडासाक करात. Bavartaco kut purgotuja बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे प्रथमेचेर बेस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत पाडूय पुनर्जीवनपणाचो बोरमास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आकवार मरी देवाची माई सांगाती सांजुजे तिचो पोती बागेवन धर्म दता सांजुजे भास आनी सोरकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सोरपोत वेदार बापा
सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सस्ताच्या सस्ताक आमेन. आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिवं नाका पूण वायट रांदली आमकां निबार. सोर्बेस्परा सोर वायट रांदली आमकां निबार तोय करून हे जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जातांक मेळ्ळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर देस्कार आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासवट चलयता सस्तांच्या सस्ताक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. D31.
Sugulin viravuya. Vratuya moime bondeva आमच्या मोगाल बाबा शेसूच्या भोव पवित्र रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे वरवीं देव सैमान आमकां वाटिली कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता शेसूचे नांवी आमेन. सोर्बेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचेय सगळे आसूं. आनी सोर पदवेदा दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. T45. Soglia bolan tuja, utarot mia moja, unot marito, tuji maito, tuji maito. Soglia bolan tuja, utarot mia moja, unot marito, tuji maito, tuji maito. No man, no man, no man, no man, no man, no man, Marie. No man, no man, no man, no man, no